नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. अबुधाबीचे क्राउन प्रिन्स काल सांजे वेळार भारताच्या भेटेर नवी दिल्लीत पावले. आयज तांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांचे समाधीचेर वचून तांकां आर्गां ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अबुधाबीचे राजपुत्र क्राउन प्रिन्स हांच्या वांगडा भासाभास करतले. खेरीज क्राउन प्रिन्स राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतले. अबुधाबीचे क्राउन प्रिन्स हांची ही पहिलीच भारत भेट आसा. तांचे वांगडा संयुक्त अरब अमिरातचे खुबशे मंत्री आनी उद्देजकय भारतात आयल्यात. जम्मू काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेल्या मतदाना खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आयज निमाणो दीस. दुसऱ्या पावंड्या खातीर जम्मू काश्मीर वेंचणुकेत 26 विधानसभा सुवातांचेर मतदान जातलें. 25 सप्टेंबराक दुसऱ्या पावंड्यावेलें मतदान जातलें. 3 पावंड्यांनी जम्मू काश्मीर विधानसभे खातीर वेंचणूक जाता. पयल्या पावंड्यार 18 सप्टेंबराक मतदान जातलें. दुसऱ्या पावंड्या खातीर 25 सप्टेंबर जाल्यार तिसऱ्या पावंड्या खातीर 1 ऑक्टोबराक मतदान जातलें. हो निमाणो पावंडो आसतलो. 10 वर्सां उपरांत राज्यात जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार तेंगशेर पावला. कोलकाताच्या आर्जीकर वैजकी महाविद्यालय आणि इस्पितळांतल्या प्रशिक्षणार्थी बायल दोतोराचेर जाल्ल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचो ताजो अहवाल 7 दिसां भितर सादर करचो असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान आयज सीबीआयक दिलो. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणात आपूण जावन दाखल करून घेतिल्ल्या याचिकेच्या सुनावणेत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश JP पार्डीवाला आणि मनोज मिश्र हांच्या खंडपीठा सामकार चालू आसा. ह्या हत्या प्रकरणाचो तपास सीबीआय कडेन असून तांणी फॉरेन्सिक अहवालाची तपासणी केल्या उपरांत एकठांय केल्ले नमुने न्यायालयात सादर केल्ले. सीबीआय वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अस्तंत बंगाल सरकाराच्या वतीन कपिल सिब्बल आपली बाजू मांडटात. इतले मजगती निवासी दोतोरांनी पुकारिल्लो संप फाल्यां सांजवेळा 5 मेरेन फाटीं घेवचो अशें सर्वोच्च न्यायालयान फरमायलां. ह्या संपात वांटो घेतिल्ल्या खंयच्याय दोतोराचेर कायदेशीर कारवाय जावची न्हय अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. दोतोरांच्या सुरक्षे खातीर राज्य सरकारान फावो ती सगळी खबरदारी घेवची अशी सुचोवणी अस्तंत बंगाल सरकाराक केल्या. आयज कोलकाताच्या रिक्षावाल्यांनी संपात वांटेकार जावन आपलो तेंको दिलो. वस्तू आणि सेवा कर म्हणल्यार GSTची 54वी बसका आयज नवी दिल्लीत चालू आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या फुडारपणाखाला ही बसका सुरू आसा. ह्या वर्सा जून म्हयन्यात जाल्ल्या GST परिशदेच्या बसकेत लोखंड, खनिज आणि ॲल्युमिनियमच्या दुधाच्या कॅनाचेर 12% समान GST दर लागू करपाची शिफारस केल्ली. भारतीय रेल्वे कडल्यान सर्वसामान्य जनतेक दितात त्यो प्लॅटफॉर्म तिकेट, बॅटरी संचलित कार सेवा अशा सेवांचेर GST लागू करचो न्हय अशी शिफारस ह्या परिशदेत केल्या. भारतीय जनता पक्षान आयज नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी ही संविधानाची भक्षक जावन आसा. आयज सर्वोच्च न्यायालयात दोतोरांच्या हत्या प्रकरणात FIR दाखल करपाक 14 दीस लायिल्ल्या कारणान पुलिसांचेर खर टिका केली अशें भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटी हाणें पत्रकार परिशदेत सांगलें. सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, आई रिपीट, द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी as well as the arrest of Mamata Banerjee could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. This is the demand of the people जम्मू of West काश्मीरातल्या Bengal. राजौरी जिल्ह्यात आयज नियंत्रण रेषेलागीं भारतीय सैन्यान 2 आतंकवाद्यांक मारून उडयले. सूत्रांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार राजौरी जिल्ह्यातल्या नौशेऱ्याच्या लांब सेक्टरात काल राती फारपेट सुरू जाली. काळोखाचो फायदो घेवन आतंकवादी भारतांत घुसपाचो यत्न करताले. नियंत्रण रेषेचेर हांगाच्या सैनिकांनी फारपेट करून 2 आतंकवाद्यांक जिवे मारून उडयले आणि दारूगोळो जप्त केलो.
आयज खांडेपारा सकाळी पाईपलाईन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेले। राज्य सरकार फुडली 50 वर्सां उदक पुरवण करपाची तजवीज करता, पूण युटिलिटी डग उबारपाक विसरता आनी ताका लागून पाईपलाईन फुटून उदक व्हांवन वता अशें थळाव्या रहिवाशांनी आमच्या प्रतिनिधीक सांगलें। ही पाईपलाईन दुरुस्त करी मेरेन उसगांवच्या रहिवाशांक उदका पुरवण मर्यादीत जातली। जेन्ना सरकार फुडली 50 वर्सांचे जेन्ना प्रोविजन करता पळय न्ही, तेन्ना युटिलिटी डग इज अ मस्ट। नॅचरल गॅस आसा तेजेच कुशीक अर्द मिटर नॅचरल गॅस आसा। जर ह्या पायपलायनी बरोबर जर नॅचरल गॅसूची जर पायपलायन फुटलेली न्ही जाल्यार भयंकर मोठें एक प्रकरण घडटलें आसलें हांगा। अशें करचें न्ही म्हणून युटिलिटी डग इज कंपल्सरी आशिल्लो, तेंच्यांनी युटिलिटी डग हांगा प्रोविजनूच दवरलें ना। गटर बांदला मिटर भर, पण गटरांतल्यान उदक वचना, उदक वयता पळय तें भायल्यातल्यान वयता। गटर आसा, रस्त्याचो जो बेज आहा पळय तेजेको एक 20-25 इंच उंच आसा, ताका लागून गटराचो ताजो कांय यूज ना। आनी गटराच्या भितर पायपलायनी आसा। 4 दिसां पयलीं अशें सकयलीं 2 घरां आसा पळय न्ही, ज्या जाग्यार बायपास सुरू आसा थंय पायपलायन फुटलेली। JCB हाडून गटर फोडचें पडलें आनी मागीर पायपलायन रिपेर केल्या। आतां परत ते गटर परत कॉन्क्रीट करतले, परत जेन्ना पायपलायन फुटलेले परत फुटतले, हो जो प्रोसेस चालूच उरलो। ताका लागून म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की ह्यान फुडें तुमी जें कितें एक्सटेंशन करतले पळय न्ही, युटिलिटी डग दवरा, 1.5 मिटर ही सिटी दवरा आनी 1.5 मिटर ती सिटी दवरा। केबल्स आसा, TV केबल आसा, मागीर वायफाय आसा, BSNL आसा, तांकां एक प्रोविजन दवरा। आनी जे गॅस पायपलायन आनी वॉटर पायपलायन आहा पळय न्ही तांकां एक प्रोविजन दवरा, नाल्यार हे वर्साच्या 12 म्हयने अशेंच चलतलें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाचेर अमेरिकेत जाल्ल्या एका सभेत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर बरेच वादंग तयार जाला। भाजपाचे फुडारी गिरिराज सिंग हांणी ह्या वक्तव्याचेर खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक जाणून घेवपा खातीर राहुल गांधीक कितलेशेच जल्म घेवचे पडटले अशें गिरिराज सिंग हांणी सांगलें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते। गोंयांत काल राती 1.5 दिसाच्या गणपतीचे व्हडा दबाज्यान विसर्जन जालें। गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्सा बेगीन येयात अशा गजरात बाप्पाक भाविकांनी निरोप दिलो। आयतारा पावसान आडमेळ हाडली तरी लेगीत लोकांची उमेद उणी जावंक ना। विसर्जना पयलीं घरा कणकणी गणपतीचें पुजन जालें। उपरांत न्हंयच्या देगेर, दर्या देगेर, तळयो आनी हेर पाणथळ वाठारांनी विसर्जन करपा खातीर भाविकांनी आपल्यो मुर्त्यो व्हेल्यो। गणपतीचें विसर्जन थाटामाटात जालें। आनी आतां खेळा मळार पॅरिसात चलिल्ल्या 11 दिसांच्या पॅराऑलिंपिक क्रीडा सर्तीचो काल राती समारोप जालो। घोग्यांनी पावस पडटना लेगीत स्टेडियम फ्रांस हांगा जाल्ल्या समारोप सुवाळ्यांत संवसारांतले 4400 खेळगडे हाजीर आशिल्ले। फुडली पॅराऑलिंपिक सर्त 2028 अमेरिकेंतल्या लॉस एंजेलिसात जातली। पॅराऑलिंपिक बावटो लॉस एंजेलिसचे महापौर कॅरेन बास हांचे कडेन सुपूर्द केलो। अंदू भारतीय पंगडान सगळ्यांत बरी कामगिरी करून 7 भांगरा पदकां, 9 रुप्या पदकां आनी 13 कांश्या पदकां मेळून वट्ट 29 पदकां मेळयलीं। अमेरिकी ओपन टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या गटांत जेनिक सिनर हिणें टेलर फ्रिजाचेर 6-3, 6-4 अशें आनी 7-5 अशें जैत मेळून दुसरो ग्रँड स्लॅम किताब जिखलो। हाचे पयलीं ताणें ह्या वर्सा ऑस्ट्रेलियाची ओपन सर्त जिखिल्ली। अमेरिकन ओपन सर्त जिखपी पयलो इटालियन खेळगडो तो आसा। आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमी पळोवपाक शकतात। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।